आता आम्ही भाईगोंद जुजेच्या तेरसाक सुरवात दिवया. बापाचे आणि पुत्राचे आणि आज्ञाचे नावे आमेन. Bhagevont Jozechem
मिसाचे सुरवात एक गीत गाऊया. आत्म्या सोतान बापा A5. Berkiam baptizo miau gayon koroneta Viswas turuneta Bapa mukareta Admian sotan Bapa
Busuk kita tuka Agnya sotan Bapa Busuk kita tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. भावार्थ आमकां एक देवाचें देणें आनी आमकां देवाचेर आनी ताच्या उतराचेर जायतो भावार्थ आसा हाचेर कसलोच दुबाव ना. पूण जायते फावटी आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. तर हे भावार्थाचे परिक्षेक हांव कशे भाशेन जबाब दितां काय? भावार्थाचे परिक्षेंत भाग्यवंत जुजे जैतिवंत जालो आनी देवाच्या पुताचो बापूय जावचें भाग ताका फावो जालें. आनी खऱ्यांनीच भावार्थाचो तो जावन आसा आमकां नमुनो. हेच भावार्थाचें देणें आमी ह्या मिसांत समोरमतल्या. देखून ह्या आयच्या नोवेनाचो विशय स्वप्नांत मेळ्ळलो संदेश आपणावून भाग्यवंत जुजे भावार्थाचो गोवाय जालो. देवाच्या उतराची स्फूर्ती घेवन आमी भावार्थाचे गोवाय जावया. तर ह्याच भावार्थान आमी अकोंड जावंक आनी भावार्थाचे गोवाय समाजांत जावंक बापाची कृपा ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक मागुया. आनी प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे पवित्र मिसाच्या भेटेन आमी फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन ह्या वेळार आमच्या पातकाचे बोगसणे देवा लागीं आमी मागुया. सगळीं सांगातान म्हणुया, हांव पातकी सोड पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्याच्या नोवेनान सान मिंगेल बी ह्या वाड्यांत रावतल्या सगळ्या भावा भयणां पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. सर्वेस्परा, तुझे विचित्र पुर्वस नायन भाग्योन जुजेक तुझ्या पुताचे भोव भाग्योन आवयचो पोती जावूंक तुवें वेचून काडलोय. ह्या आमच्या सुर्गीच्या राखण्याचे विनवणेन आनी मोसुतीन आमची कुटुंबां मोगान आनी शांतीन जिवंक आनी कुटुंबाचे वडील आपणाचे आदीन आसलोल्यांक जतनायेन आनी मोयपासान सांबाळूंक आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन.
जॉबाच्या पुस्तका वेली वाचप. जॉबान सर्वेस्पराक जबाब दिलो तो हो: तूं सोर पदवेदार म्हूण हांव जाणो. तूं येवजिताय तितलेंय तूं करूंक शकताय. म्हज्या पोलक्या उतरांनी तुज्या येवजण्याचेर हांवें काळोख घालो. म्हाका समजना तसल्यो वस्तू हांव उलयलों आनी म्हजे कुवेटी आनी गिन्याना भायर आसलोले विचित वस्तूंचो ताव घेवंक हांव वावुरलों. आदी आयकूनच हांव तुका वळखतालों, पूण आतां म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुका पळयलो देखून हांवें म्हटलोलें तें सोर फाटीं घेतां आनी दुलीत बसून आनी गोबोर घेवन दूख दवरून पिराचीत कोत्ता. आनी सर्वेस्परान जॉबाचे नव्या बेसाचेर आदल्या परस अदीक आशिर्वाद घालो. आनी आतां 14,000 शेळयो, 6,000 उंटां आनी 1,000 बैलाची जोतां आनीक 1,000 बायल गाडवां इतले गिरेस्तकायेक तो पावलो. त्या भायर ताका जल्मल्ले 7 पूत आनी 3 दुवो. पयले दुवेचें नांव पारवीन, दुसरेचें चांदिनी आनी तिसरेचें काली बोवाय. आख्ख्या गांवांत जॉबाचे दुवा इतल्यो सोबीत आनीक बायलो नासल्यो. आनीक ताच्या बापायन पुता बरोबर तांकां दायजीपणांत वांटो दिलो. आनी हाच्या उपरांत जॉब आनीक 140 वर्सां जियेलो आनी ताणें 4थे पिणके पर्यान आपल्या भुरग्याचीं भुरगीं पळयलीं. उपरांत लांब आंक जिवन म्हातारे पिरायेर जॉब मेलो. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब: तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकरांचेर फांकय. सगळीं म्हणुया: तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकरांचेर फांकय. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञांचेर पातयेतां. म्हजेर कोश्ट उपद्रे आयले ते बऱ्याक आयले असो हांव तुजे नेम शिकूंक पावलो. जबाब: तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकरांचेर फांकय. तुजे कायद्या प्रामाणीकपणाचे हें हांव जाणां सर्वेस्परा. म्हजे तळमळे धाडले तेवूय विस्वाशीपणान धाडल्यात. तुज्या फर्मोणा प्रमाणें सगळीं रचनां तोखतात, कित्याक सगळ्योच वस्तू तुजी चाकरी कोत्ता. जबाब: तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकरांचेर फांकय. हांव तर तुजो चाकर, म्हाका गिन्यान दी. तेन्ना तुजी खोशी म्हाका समजतली. उगडापें जावन तुजें उतर उजवाड घालता आनी साद्या काळजाच्या मनशांक समजणी मेळटा. जबाब: तुज्या मुखामोळाचो पोरजोळ सर्वेस्परा तुज्या चाकरांचेर फांकय. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Solve
Sorves porazoizu Jésus papacie utotu Tarcia mogaci kobosa Jésus kalukantus bardo Amkam papaci pavoke Sorves porazoizu Sorves porazoizu Sorves porazoizu Sorves por तुमचे सोवी असू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान मोहिमा तुका सोम्या ते बियास्तोरशीस कुशाल बोरी जावन परत आयले. ताणें म्हणलें, सायबा, तुज्या नांवान देंवचार पुरयान आमकां कालते जाले. आनी ताणें तांकां सांगलें, वीज कसो स्वर्गावतान पडलोलो हांवें सोयतानाक देखलो. चोतराय सोरोप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोळा मोसटूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी कांय एक तुमकां वायट जायतशें ना. तरी पूण देंवचार तुमकां कालते जातात म्हूण खुशी जावचे भाशेक तुमची नांवां स्वर्गार बरयलोली आसान म्हूण कुशाल जायात. त्याच वेळार पवित्र आत्म्याचे कुशालकायेन बरोवन जेसून म्हणलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्याय आनी सोपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्यो म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो बोगोर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो बोगोर पूत. आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोवन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोळे बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी पातशाय आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शिववर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोच्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे आयच्या दुसऱ्या नोवेनान भावार्थाचेर आमी आमचो नियाळ करुया. आनी आमी तो सुरवातीच्या उतरांनी आमचे भयणीच्या तोंडांतल्यान आयकलां की भावार्थ जावन आसा आमकां देवाचें एक फुकट देणें. आनी कोण भाशेन हेब्रावान बरयलोले चिटीन 11व्या आविस्वरान एक वळीन एक फर्स्ट वर्स तातून कशे भाशेन हो बरयणार भावार्थ आमकां कितें सांगता तेंवूय आमी सगलीं जाणां. तर आयच्या दिसाक ह्या नोवेनान आनीक एक भावार्थाचो पावंडो आमी आमच्या जिवितान चलूंक हो आयचो विशय आनी आयची वाचपां आमकां आदाराची जातली. आनी ह्या भावार्थाचेर ह्या देवान दिल्ल्या देण्याचेर म्हजो नियाळ करता आसतना एका तरणाट्याचो म्हाका उगडास जालो जें आपलें जिवीत एका बुकार बरोवन दवरता. आनी हें तरणाटें आपल्या जिविताची कोता अशी बरोवन दवरता. आपलें जिवीत क्रिस्ती जिवीत तें जियेतना धाकटें आसतनाकूय ताची आवय ताका जाय तें देवा वयर सांगताली, जाय तें पवित्र पुस्तक वाचूंक हुस्कायताली, मागणें करूंक हुस्कायताली,
पूण हें तरणाटें जेन्ना धाकटें आसलें तेन्ना हें करूंक ताका मन येनासलें. आनी जशें तें वाडत वाडत गेलें तेन्ना एके भाशेन देव नासलोल्या परी तें आपलें जिवीत जिवंक लागलें. मागणें करपाचें ताणें सोडून दिलें. देवाचेर आनी भावार ताणें दवरूंक ना. पूण जशें हें तरणाटें वाडटालें आनी कॉलेजींत शिकता आसतना एका दिसाक ताची एक इश्टीण ताका येवन सांगता, पळय, म्हाका ह्या संवसारान आनी जिवंक नाका. हांव म्हजो जीव सोंपोवंक सोदतां. म्हजी घरचीं म्हाका आदार दिनात, म्हजी घरचीं म्हाका समजनात, तर म्हाका ह्या संवसारान आनी जिवंक नाका. हांव म्हजो जीव सोंपोवंक सोदतां. पूण हें तरणाटें कशे भाशेन आपले इश्टिणीक जिवीत जेवपाचें तें सांगूंक सोदी, पूण ताच्या तोंडांतल्यान उतरां येना जालीं. आनी दुखाबरी जावन हें तरणाटें घरा गेलें. घरा गेले उपरांत आपली आवयक जें कितें आपलें तरणाटें सांगतालें तें आपले आवयकूय सांगलें. आनी आपले आवय लागीं ताणें आदार मागलो. आनी तेन्ना ताची आवयन ताका अशें सांगलें, दुवी म्हजे, हांव जाणां तूं देव आसा वो ना हें मानून घेना, देवाचेर भावार दवरिना आनी मागणें करिना म्हूण. पूण तरी आसतना हांव तुका सांगतां, जोरी तर तूं देवाचेर सांसवां इतलो पासून भावार दवरलो जाल्यार आनी देवा लागीं भावार्थान मागलें जाल्यार देव तुजें मागणें जरूर आयकतलो. आनी आपल्या आवयची ही उतरां मनांत धरून हें तरणाटें न्हिदूंक वेचे आदीं आपल्या ह्या कालत्या भावार्थ ना ताका, पूण तरी आसतना एक मागणें तें करता, देवा तूं आसाय जाल्यार हें म्हजें कालतें मागणें आयकून घे आनी म्हजी इश्टिणीक साल्वार कर. आनी धाकटुलेशें मागणें एके वळीचें मागणें करून हें तरणाटें न्हिदूंक वेता. आनी जेन्ना तें सकाळीं उठ्ठा तेन्ना ताच्या मोबायलाचेर ताका एक मॅसेज आयलोली ताका मेळटा. आनी ही मॅसेज ताचे इश्टिणीची. आनी ती मॅसेज अशी, आय वॉन्ट टू लीव, आय डोंट वॉन्ट टू एंड माय लायफ. हांव ह्या संवसारांत जिवंक सोदतां, म्हाका म्हजें जिवीत काबार करूंक नाका. आनी खऱ्यांनीच हें तरणाटें इतलें खुशाल जाता की त्या दिसाक तावन आपल्या भावार्थाचें जिवीत तें चालू करता. देवाचेर आपलो विस्वास दवरूंक तें चालू करता. आनी आपल्या फुडल्या जिवितांत देवाक परगटूंक, ताची बरी खबर परगटूंक आनी भावार्थाचें गोवाय जावंक तें आपल्या जिवितांतल्यान वावुरता. होय मोगाळ बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमकां देव ना सो दिसता, आमकां भावार्थूय ना सो दिसता. आनी संकोश्टां त्रासा वेळार देव आमच्या आदाराक येता वा आमच्या आदाराक येना असलीं जायतीं चिंतनां आमच्या मनांत येतात. आनी असलेंच कितें आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दिसून येता. पयलें वाचप जोबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी ह्या पुस्तकाक 42 चॅप्टर्स आसात. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, जोबाची जरी तर आमी खबर केली जाल्यार जोब जावन आसलो एक प्रमाणीक मनीस देवाचे नदरे मुखार, एक बरो मनीस, देवाक मानवतलो मनीस. आनी कांय किडां मोदें जोबाची भुरगीं मरतात, ताचे लागीं आसलें तितलें नाच जाता. आनी असले वेळार ताचे घरकान ताका म्हणटा, आरे देवाचेर शिराप घाल. आनी तेच बरोबर जोबाक कातीची पिडा जाता. ताका 3 इश्ट आसले आनी ताचे इश्ट येवन ताका बुजवण दितात आनी सांगतात, जोब पळय, तूं आयज तुज्या जिवितांत इतलो कश्टवता जाल्यार तुवें कितेंय तरी पातक केलां आसतलें. कित्याक तांचो समज आसलो, जरी तर कोणूय मनशाक पिडा कोश्ट आयली जाल्यार ताणें पातक केलां, देखून तो आपल्या जिवितांत कश्टवता म्हणून. पूण जोब आपल्या इश्टाचें आयकना, पूण तो देवाक एक विचार करता, देवा, हांव एक बरो मनीस जाल्यार हांव म्हज्या जिवितांत कित्याक कश्टवता. पूण देव ताच्या प्रस्नांक ताका जबाब दिना.
सो हातून आमकां चॅप्टर 1 टील चॅप्टर 38 हांगासर हो सगलो देखावो मेळटा. तरी आसतना जो विचारता, देवा हांव एक बरो मनीस जाल्यार हांव म्हज्या जिवितान कित्याक कश्टवता. आनी चॅप्टर 38 टील 41 हांगासर देवाचें दर्शन जोबाक येता. जोबा लागीं देव उलयता आनी जोब देवाक थोड्योश्यो वस्तू सांगता. पयली वस्त म्हणटा ती ताका देव रोसणेची खबर सांगता. कशे भाशेन सगल्यो प्लॅनेट्स आसा ते घुंवतात, कशे भाशेन रोसनां आपलें जिवीत जियेतात तें ताका सांगता. पूण तें जोबाक कांय समजना आनी जोबाक हातूंतल्यान ताच्या प्रस्नाक जबाबूय मेळना. मागीर देव ताका जनावरांची खबर सांगता, दोरयान आसलेले मासणेची खबर सांगता. हांगासरूय ताका कांय समजना आनी ना म्हूण ताच्या प्रस्नाचो जबाब ताका मेळना. पूण ताका थोड्याच वेळान देव कितें सांगूंक सोदता तें समजता. आनी तें म्हणल्यार देव ताका रियलायज करूंक सोदता. जरी तर तुका संवसार हें जें देवान रोसलां तें समजना, जनावरांचें तुका समजना, जाल्यार मनीस आपल्या जिवितान कश्टवता तें तुका कशें समजतलें. आनी असल्या वेळार जोब ह्या मनशाक तो रियलायज जाता, खऱ्यांनीच म्हाका हें समजना, पूण हें म्हजें कश्ट हांव कशें समजतलो हें तो रियलायज जाता. आनी देवा मुखार आपूण एक धाकटी रोसना, देवा मुखार आपूण दिसती पडना तसली रोसना तो रियलायज जाता. आनी आनीक एक रियलायज जाता तो म्हणल्यार देव इतलो पदवेदार आसतना लेगीत एक धाकट्या मनशाक ताचे लागीं उलोवंक देवान वेळ केलो हें तो आपल्या मनान चिंतता. आनी तेन्ना आपल्या जिवितान कश्ट कित्याक आयले तो तें बरे भाशेन समजता. आनी आयचें पयलें वाचप, आयच्या पयल्या वाचपान हे 42 ह्या चॅप्टरान जोब देवाक वाखाणटा, देवाची पदवी तो वर्णिता. आनी तेन्ना देवाचें बळ वळखून आपूण देवा मुखार एक खालतो मनीस म्हणून ओळखून घेता. आनी ही जाली मोगाळ भावा भयणीनो जोबाची भावार्थाची यात्रा. आपल्या कश्टांतल्यान पासून जोब देवाक विस्वास रावलो. देवाची येवजण आपल्या जिवितांत ताणें मानून घेतली. आनी देखूनच आमकां पवित्र पुस्तक म्हणटा ते भाशेन आनिकूय ताका जायतीं भुरगीं जालीं, आनिकूय ताजें जीं गोरवां गेलोलीं ताका आनिकूय जायतीं मेळ्ळीं आनी जायतीं वर्सां आपल्या जिवितांत तो जियेलो. तर मोगाळ भावा भयणीनो, जोब आमच्या जिवितांत कश्टाच्या वेळार देवाक तीर गोट रावंक आमकां उलो करता. आनी आयच्या शिव वर्तमानान कांय बरी आमकां खबर मेळटा. जेजू 72 जाणांक धाडटा आनी धाडल्या उपरांत येताचे शीस 72 जाण शीस कुशाल जावन येतात. कित्याक जी पदवी देवान जेजून तांकां दिल्ली आनी जो भावार्थ तांकां जेजूचेर आसलेलो त्याच भावार्थान ताणें सैतानाक आपल्या पांयां तळा मस्टिलो. सैतानाक ताणें खाला उडयलो. जायते पिडेन कश्टल्या भावा भयणाक ताणें बरी केली. आनी हे भाशेन आपल्या भावार्थाचें फळ आपणाक मेळ्ळें म्हणून येताचे शीस कुशाल जातात आनी देवाक वाखाणटात. होय मोगाळ भावा भयणीनो, आमकांय भावार्थ आसा. आमच्याय भावार्थाचीं फळां आमकां जायते फावटी मेळटात. आनी देखूनच जेजू तांकां म्हणटा, जरी तर तुमी म्हजेर भावार दवरतात जाल्यार तुमचीं नांवां स्वर्गार बरयलोलीं आसात. आमी कुशाल जावया, आमी संतोश बरी जावया, कित्याक आमकां देवाचेर भावार्थ आसा आनी आमचीं नांवां घोडे देवान सुर्गीच्या राज्यान बरोवन दवरल्यांत आसतलीं. आनी मोगाळ भावा भयणीनो, शेवटाक हांव म्हणटलों, फेथ इज द लायट that guides you through darkness. भावा जावन आसा उजवाड जो काळोखान आमकां वाट दाखयता. घोडे भाग्यो जुजेच्या जिवितान घोडे असलो काळोख आयलो आसतलो. देव आपल्या पुताचो बापूय जावं आपणाक आपयता हें आनी कितें, हे भाशेन ताच्या जिवितान कश्ट आयले आसतले. पूण देवाचेर भावात धरून
देवाचे विश्वास दवरून बागेवन झुजेन आपल्या भावार्थाची पावलां मारली आनी देखूनच ताच्या भावार्थाचो इनाम कसो ताचेंय नांव देवान स्वर्गा राज्यान बरोवन दवरलें. ज्या तरणाट्याची खबर सांगतालो तेंय तरणाटें आपल्या भावार्थान काळोखाची पावलां तें चल्लें. देवाक मानिना, मागणें करिना, पवित्र पुस्तक वाचना, हें जावन जाली ताच्या भावार्थाची वो काळोखाची ताची यात्रा. आमच्या जिवितान असली काळोखाची यात्रा आमी चलता, पूण भावा जावन आसा आमकां उजवाड जो आमकां आमच्या जिविताची वाट दाखयता. तर मोगाळ भावा भयणीनो, हो जेजू जाणें आमकां भावात फावो केला तो कांय वेळान उंड्या आनी सोऱ्याच्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. तर आमकां जो भावात मेळ्ळा तो तीर गोड जावंक आनी ह्याच भावार्थान आमच्या जिविताचे काळे घडींतल्यान आमी भावार्थाच्या उजवाडान चलूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां सगल्यांक ते जेजूची कृपा आमी मागून घेवया. उबी रावया. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमच्या भावार्था वयर आनी संवसाराच्यो गरजो आमी जेजू मुखार दवरुया. आमचे धर्मीक फुडारी आमचो भावार्थ संबोरुबूक जायत्यो सवलती दितात. हेच भाशेन आपले पोरशेक देवाच्या उतराचेर तांचें जिवीत बांदून हाडूंक शिकोवंक आनी आपलें जिवीत भावार्थाचो फोलेर करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. भावार्थ आमकां देवाचें देणें. हें सोद आमी सोदांच समजूंक देवाच्या उतराचेर आमचो भावार्थ केन्नाच उणो जायना जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जायत्या कुटुंबांनी तेर्स देवाचें उतर वाचप उणें जायत वेता. देवाच्या उतरा वरवीं आनी मागण्यांतल्यान आमचे कुटुंब एकवटान जियेतले जावंक जेजूचो सांगात मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. संवसारांत वस्तले हे गंभीर पिडेक लागून जायतीं भावां भयणां कश्टवतात. तर हे पिडेक बेगीन इलाज मेलूंक आनी कश्टवतल्यांक बरी भलायकी दी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. स्वर्गीचे बापा, तुझ्या भुरग्यांनी जी मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती कायन मानून घे. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना दोयारेच्या वेळार आमी गीत गावया. C8 बापाक मानना.
pokti, taka boli dana, sepeliaci doja priti, Boga Bapa, manutugi, Boga gini, dipitoni, Boga Bapa, manutugi, Boga gini, dipitoni. मोठे बाबा भणीनो, मोठे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सुर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत तुज्या पुताची जोतोन घेवच्याक बागेवन जुसेक तुवें बापायच्या जाग्यार दवरलोय, ताचो उगडास काडून ही वाकाणेची बोली आमी तुका समर्पिता आनी आमच्या वावरान ताची मोजत आमकां मेळो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देश देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dubarațul, survespor tu. Povit, 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 Dubarațul, survespor tu. Surganizou sarbolea, tuja voi prova. Un sorgi, tu casoi su. Sorvesporaci navieta, eta takasu. Un sorgi, tu casoi su. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेसपुरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावार्थाचो गूड पोरगो तुया. Sumia Jesu, ami hobu jogata ani kalsit me pigeta vitwe poti tu voi povagesa ami tuje moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नरी आमच्या घुंवडे बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवांस दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूता, आमचो गोंयचो आस्कारी भाग्यवंत जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा, सूर वंदन आनी वैभोग तुका सासणाच्या सासनांक. Amen. प्रितीच्या भावा भयणीनो, भावार्थ हें व्हड देणें देवान आमकां दिल्लें आसा आनी आमकां सगल्यांक देवाचेर भावार्थ आसा आनी कोश्टां वेळार पासून आमचो भावार्थ उरता. पूण जायते पावटी घडये आमचो भावार्थ हालता आनी दोलता. तर असल्या वेळार, कोश्टांच्या वेळार कुशाल आसना लेगीन सदांच देवाचेर आमी भावार्थ दवरून जिवंक ह्या वेळार जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां बापाचो आदार आमी मागुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी.
हो जावन आसा तो जेजू जाणें आमकां भावार्थाचें देणें फावो केलां. कोश्टान आनी सुखान हे जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी तीरगोड करता आनी हे ताचे जेवणान आमी वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोनिया तुवें पिडोवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोरीक मास रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकठवता. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, स्वर्गार संवसाराच्या दुनिया तुजो पूत संवसारान आयलो तेन्ना बागेवन जुजेन आपले प्रमाणीक आनी खालती सेवेन सोडवणीच्या कामान तुजे येवजणेक पाळो दिलो. ताचे देखीन आनी मजूतीन आनी हे जिवीत दितोल्या संस्काराच्या बळान आमचें जिवीत सदांच प्रमाणीक आनी पवित्र जावं. सोडवणीच्या कामान उर्बेन आमी वांटो घेवं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. आमच्यान नोवेनांत जावं परबेंत वांटो घेवंक जायना, कांयच परवा ना. भावार्थान बोल्लोल्या देण्यांक तुमी आत्म्यान वांटो घेतला. 100% देवाक पावली. तरी पूण फादर, तुवें टीव्हीचेर लायव्ह आनी रेकॉर्डेड पळोवपाक आमकां संदी दिली. इतलेंच न्हय, लायट घालून इगोर्ज भायल्यान नेटयली. आल्ताराचेर सोबीत फुलां, पाद्रींचो देस्पेज एक्सेट्रा. फॅमिली फाटल्यान कॉन्ट्रिब्युशन काडूंक ना, तूं देस्पेज करताय. हाका लागून कोण ना कोण तुमी येतात आनी म्हणटात, अमकें हांव स्पॉन्सर करतां, दुसरी देस्पेजाक हे पयशे दवर, एक्सेट्रा. म्हाका तुमची खूब आपुरबाय दिसली. शेबासकी तुमकां.
भाग्योंत सेबास्टियांचे मजतीन देवान तुमकां 100 दिवचें भोव करून भलायकी. स्पॉन्सर्स वो फूल ना पाकडी दिल्यात ते अशे. नाजारेथ डिकॉस्टा शामोदी 5000. मेविन कॉस्टा सॅनिटायझर स्टँड सॅनिटायझर स्टँड. जोकिन डिकॉस्टा लायव्ह टेलिकास्ट स्पॉन्सरशीप 35,000. Mr. and Mrs. Alex Timodo, Zamkoto, Novena Days, Flowers. Mrs. Lorena Bolori, Porbiti Safula, Blaise Fernandes, 500 rupiah. Fatima Pereira Batevado, 3,000 rupiah. Annie Rodriguez Shambadi, 1,000. Gregorina Fernandes, Padre Guilhem, 500 rupiah. Manuel Barreto, Padre Guilhem, 500 rupiah. Orabella de Costa Shambadi, 3,000 rupiah. सगळ्यांक तुका देव बरें करूं. सर्विसपूर तुमची सोवी आसूं. तुमची सोवी आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भावार्थाचें जिवीत कुशालकायेन जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडकार. शेवटाक आमी गीत गावया. U22 सान जुझे राखण्या. San Jose राखण्या with family child. San Jose राखण्या with family child. Kurtus Amcho ada di gurpeso. Kurtus Amcho San Jose está Jesus jagat saja. San Jose está